विरोधी पक्षान एनडीएचे आमदार जीत आरोलकर हांच्या विरोधात केल्ली विधानां चुकीची आसा अशें मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हाणें सांगलें। संविधान धोक्यांत आसा अशी फटीच्यो काणयो सांगपी लोकांकूच लोकशायेचो आदर ना अशें स्पश्ट दिसून येता अशें मुख्यमंत्र्यांनी ह्या वेळार म्हटलें। जाल्ले अननेसेसरी म्हणजे कॉन्स्टिट्यूशन आनी हाजेर जे लोक उलयता पळय तांकां सांगता तांच्यांनी पयलीं आमदारांक रिस्पेक्ट दिवपाक शिकचो। नाका जाल्ली भाशा उलोवची न्ही, गोंयचे लोक वगी रावचे ना, गोंयची जनता वगी रावची ना। तेंचें तोंड जे वायफळ सुटलां पळय न्ही तें तोंड तेंच्यांनी पयलीं बंद करचें। एखाद्या आमदाराचेर नाहक जेन्ना ताचेर टिका करता पळय न्ही आनी ताका म्हणटा जशें तेंच्यांनी कसलेय वर्ड वापरचे न्ही, नॉन पार्लमेंटरी वर्ड जे आसा ते वापरचे न्ही। थोडोसो संयम बाळगचो, तांचो तोल ढासळ्ळा त्या खातीर खंयचीय भाशा करपाक लागला। तांकां कळोंक लागला की सावथ गोव्याचो सीट आपूण हरता हे तांकां कळोन चुकलां, कारण पुराय गोंयकार जे आसा पळय न्ही हे भारतीय जनता पार्टीचे आसा। त्या खातीर तांच्यांनी थोडेशें आपलें तोंड सांबाळून उलोवचें, नाका जाल्यार आमदार आनी लोकांच्या बद्दल अपशब्द वापरचे। हांव जेणी पळय अपशब्द वापरला पळय न्ही ताका सांगता काँग्रेसवाल्यांक थोडी आपली शब्द वापरता आसतना तांणी सांबाळून